ह्या आठवड्याभरात 19 ते 20 कडांनी गोवा सरकार जो आसा त्या सरकारचें लक्ष शिक्षण खात्याची जी वाट लागिल्ली आसा आणि मराठी कोंकणी भाशा कडेन जे दुर्लक्ष किंबहुना त्यो भाशा मारपाचें हे सरकारचे प्रयत्न चल्लेले आसा ताजे कडेन लक्ष वेधपाचे खातीर हो धरणा कार्यक्रम 2 तासाचो प्रत्येक प्रभागान जातलो। आज परवरी आणि म्हापसा ह्या ठिकाणी हो आसा। काही दिसां पयलीं आमी सांगिल्लें, सरकारच्या निदर्शनाक हाडून दिलें की गेल्या वर्सा 26 प्राथमीक शाळांनी अर्ज जे केल्ले मराठी कोंकणी शाळां खातीर ते सरकारान भायर मारले। एका वटेन सरकार मातृभाशेतूनच प्राथमीक शिक्षक जाले पाहिजे म्हणून एडवर्टायज करतात, डांगोरो पिट्टात, लोकांची दिशाभूल करतात, लोकां कडेन फटिंगपणां करतात आणि दुसऱ्या वटेन अख्ख्याच्या अख्ख्यो मराठी कोंकणी शाळांक परवानगी नाकारतात। एका वटेन 560 सुमार सरकारी शाळा ह्या फुडल्या 4 वर्सांक बंद पडपाच्यो आसा असो सरकारी आंकडो आसा आणि मोठो वॅक्यूम, एक मोठे रिकामी जागा ही मराठी कोंकणीन भरून काडची पडटली जर गोंयचो इतिहास, गोंयची अस्मिता टिकतली जाल्यार। पण सरकार ताच्या बरोबर ना। सरकार हो इंग्लीश भाशेक प्रोत्साहन दिवपाच्या फाटल्यान आसा। हे आतां पर्यंत धोरण जेन्ना जाहीर केल्लें सरकारान तेन्ना धोरण हें लोकांक फटोवपा खातीर केल्लें।